म्हटलं कमीत कमी 15 ते 16-17. आता आमच्याकडे पेपराची कॅटेगरी आहे. तिथं स्पेसिफिकली म्हणजे 3 असतात. ते म्हणजे एक म्हणजे झिगझॅग, दुसरे म्हणजे फ्लावर्सांचे आणि तिसरे कॉटन जे गणपतीचे किंवा त्यांचे प्रिंट असतात. आता सगळ्यात जास्ती जे आमकां मेहनतीचे किंवा कष्टाचे काम म्हणू शकतात ते म्हणजे हे झिगझॅग. कारण हे एकाने एक आम्ही हातीन विणले, प्रिंटेड न्हू, एक आम्ही हातीन सगळे बसून वराचे वरा कट करून सगळं हातीन आम्ही करतात. ते सो सगळ्यात चड टायम हेका लागता. तर तुम्ही समजूच शकता की कितके कष्टाचे काम हे. सेकंड म्हणल्यार ईच हातीन सगळे कट करून एकाने एक वरान वर तुम्ही बघू शकता कसे करतात ते पण करचे पडटा. अँड देन आम्ही हे मगे असे प्लेन पेपराचेर मदीं लायतात अशें. अशें फुलांचीन जर सांगपाक गेल्यार आमकां एक सिंगल कोन आदी करचे पडटा. मागीर ते सगळे मर्ज जाता. तुम्ही पळोवंक शकता कशें कोन चालू आसा ते पण. अशें सगळे कोन एकठांय हाडून एक आमी हे आतां हाफ कंप्लीट जाल्लेले आसा. ते एकठांय हाडून मागीर एक फूल कंप्लीट करता. ना म्हटल्यार कमीत कमी एक 15 ते 20 मिनटां लागता एका फुला फाटल्यान आमकां. माझे नाव विनय नायक आणि हांव हरमल गांवांत रावता. हरमल वडसावडे थंय. आणि हे आमी आतां आकाश कंदिली करता जाले 5-6 वर्सां. हे आमचे सवय परस. आणि हे आमी कमीत कमी 500 ते 600 आमी वर्साक करता. आणि हे आमी करता आणि शॉपांनी अशें घालतात. कोण आमकां ऑर्डर दिता तांकां आमी सप्लाय करता घालता. आणि 1-2 दीस आसतना आमी चोपड्या ते जंक्शना कडेन थंय आमी आसता अशें बसता. ह्यात आमी एक स्पेशल आकाश कंदील हो केल्लो आहा. हांगा तुमी पळोवंक शकता डायमंड लायले, फुलां लायले, झरी लायले व्हडले व्हडले. हे आतां स्पेशल कोणाक मागयता सांगता आपले कोण स्पेशल करून दी आपल्या घरान लावपाक किंवा अशें कोण सांगता तांकां आमी स्पेशल करता. अशेंच करता आमी. प्लस ते पळय एक स्पेशल अशें कस्टमायज करता. म्हटल्यार कोण सांगता न्हू आपल्याक पिंक जाय आनी कसले कलर जाय त्या प्रमाणे आमी तांकां करून दिता. कलर कॉम्बिनेशन हे पण आमकां पयलीं सांगचें पडटा. अशें एक 8-10 दीस पयलीं सांगचें पडटा. मागीर अशें करता आमी. पॅटर्न केला आमी. एक तरी आकाश कंदील केला. हांगा तुमी पळोवंक शकता की हे आमी ट्रायंगल हांगाचे लायना ना ओपन सांगता आणि भितूरल्या स्क्वेराक आमी भितर पेपर घालता भितर. आणि हे पेपर हेका म्हणटा वुली एम्बोस म्हणटा, कोण वुली पेपर म्हणटा, क्लोथ पेपर म्हणटा. हे मोस्टली कॉटन टायप कशे आसतात. सो हे पावसान भिजले जाल्यार तांकां हे जावचें ना, कितें प्रॉब्लम जावचें ना. हे बरें उरता लाँग लास्टींग कशें. ही आवड एक्चुली ल्हानपणा वचून म्हटल्यार आमची मम्मी करताली पयलीं घरान. तेन्ना हांव असो हेल्प करताली कशें करप ते. खूब पयलीं 15-20 वर्सां पयलींची गजाल ही. तिका मातसो मातसो हेल्प करतालो. मागीर हांव आमकां घराक करतालो आनी म्हाज्या फ्रेंड्साक करतालो. तेका फाटलीं 7-8 वर्सां जालीं आमी हे थोडे करताले 8-10 अशें. कोणाक कोणाक फॅमिलीक बीन दिताले अशें. आणि प्रॉपर आतां 6 वर्सां पयलींच्यान आमी ते जास्त करपाक लागले अशें. आणि कोण आमचे पळोवन कोणाक शॉपां येता आमच्या कडेन ऑर्डर दिता इतले करा तितले करा. कोण हॉटेलां येता सो तांकां आमी एक्स्ट्रा करता. अशें करून करून आमची सुरवात जाली अशी. आणि ही एक्चुली आमकां आवड आसा कित्याक आमी डेकोरेशनूय करता गणपतीचें बी. सो ताका लागून आमी हेतूर एक ही आमची कला दाखयली अशी ही करता. आणि आमी बिजनस पॉयंट ऑफ व्यू पळयना बट आमी आमची कला सादर करता. आणि आमी ट्राय करता की अशीच एवरी इयर करपाचें.